विक्रम पब्लिकेशन्स परवरी आणि इन्स्टिट्यूट मॅनेजेस प्रगांजा पणजे हांचे वतीन हांव चंद्रिका ह्या सुवाळ्याची सुत्रां हातांत घेता आनी सगळ्यांक म्हजो नमस्कार करता आनी होकार दिता. मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, डॉक्टर एडवर्ड डिलिमा हांची आतां मेरेन 8 पुस्तकां उजवाडा आयल्यात. हातूंत स्पोकन कोंकणी ही सीडी बरोबर आसा. कोंकणी मेड इजी, कॉमन एरर्स बाय इंडियन स्टुडंट्स, स्पोकन पोर्चुगीज, Armando Menezes and his writings, Luis D. Menezes Braganza, Goan thinker and visionary, Yesterdays at Monty, How to be a successful college teacher ह्या पुस्तकांचो आस्पाव जाता. आनी आयज मांडवी न्हंयच्या पवित्र तीराचेर वशिल्ल्या इन्स्टिट्यूट मिनेझीस ब्रागांझाच्या ऐतिहासीक वास्तूच्या सभाघरांत तांच्या नव्या पुस्तकाचें विमोचन घडून येता. ह्या सुवाळ्याक मुखेल सोयरे ह्या नात्यान हजर आसात. गोंयचे नामनेचे ज्येश्ठ लेखक, गीतकार, कवी, विचारवंत, राजकारणी आनी बऱ्यांतले बरे अशे एक्टिविस्ट अशी साबार तासांचे व्यक्तिमत्व कोंकणी मोगी भोवमानेस्त एडवोकेट उदयबाब भेंब्रे. मानाचे सोयरे म्हूण हजर आसात गोवा कोंकणी अकादमीचे अध्यक्ष आनी गोंयचे नामनेचे नाटककार, साहित्यीक तशेंच कोंकणी मोगी म्हणटा दर चळवळींत गोंयच्या चळवळींत तांचो सक्रीय असो वांटो आसता अशें भोवमानेस्त पुंडलीक बाब नायक. तशेंच ह्या इन्स्टिट्यूट मिनेझीसाचे अध्यक्ष आनी गोंयचे फामाद चित्रकार, कलेचे साधक अशें हांव तांकां म्हणटा, श्रीयुत संजय बाब हरमलकार. आनी आयज प्रकाशीत जावपी पुस्तकाचेर उलोवपी नेवरा चर्चीचे पॅरिश प्रिस्ट, फॉर्मर प्रोफेसर ऑफ कॅनन लॉ, कोंकणी मोगी रेव्हरंड फादर मोजी नदिया नायब हे सगळे मानेस्त ह्या पुस्तकाचो हांच्या हस्तुकीत विमोचन सुवाळो जातलो. मागता आमचे एडवर्ड बाब डिलिमा, डॉक्टर एडवर्ड डिलिमा हांचे कडेन की तांणी सोयऱ्यांक वयर माचयेर हाडून बसोवचें. आय रिक्वेस्ट ऑनरेबल रायटर Dr. Edward Delima to kindly escort all our esteemed dignitaries to the dais and take a seat beside them. We also have very famous dignitaries here. Father Santana Carvalho, parish priest of Sukuru Church, Father Urbino Montero from Porvorim, Professor Dr. Suresh Amonkar is not come, no? Padma Shri Maria Aurora Koto, Shri Madhav Bab Kamat, Selza Pinto, Madam Selza Pinto, सगळ्यांक येवकार दिता. The Portuguese ruled Goa for 451 years, and the influence of the Portuguese language is so vast that nearly 2,000 Portuguese words have been incorporated into the Konkani language. Research work and a detailed study on this subject has been carried out by our eminent writer, Dr. Edward Delima. Today, his painstaking and exhaustive research has borne fruit in the form of a wonderful and very useful book named Influence of Portuguese Vocabulary on Konkani Language. It will surely prove to be an eye-opener to all of us. It is indeed a great privilege for all of us to be a part of this auspicious occasion. On behalf of Vikram Publications and Institute Mineझीस Braganza, I warmly welcome all the dignitaries on the dais, all the friends, well-wishers and lovers of literature present here today. Let us now welcome our esteemed dignitaries with flowers. फुलांची म्हण एक भास असता, फुलांची म्हण एक भास असता, मना भुलोवपी तांचो वास असता. मोनी मोनी आसली
मोनी मोनी असली तरी जिवितान आमच्या ती खास असतात. देखूनच फुलां भेटोवन आमी आमच्या मानेस्तांक येवकारता. I request Miss Indica De Lima to kindly do the honor of presenting the lovely flowers to our guests. Chief guest, Advocate Uday Bab. Institute मिनेजिसाचे अध्यक्ष संजय बाब हरमलकार. गोवा कोंकणी अकादमीचे अध्यक्ष पुंडलीक बाब नायक. Reverend Father Musino Diatay. आणि आमचे मध्ये आशिल्ली बाय पद्मश्री मारिया ऑरोरा कुर्तो. सगळ्यांक परतून एकदा माय मोगाचो येवकार दिता. लोककवी मनोहरराय सरदेसाय हे गोंयचें एक भूषण. ताणें आपल्या कवितेंतल्यान गोंयच्या लोकांची मनां जिखलीं. शांत साद्या स्वभावाचे हे कवी आमचे मदीं नासले तरी तांची गितां, तांच्यो कविता गोंयच्या समाजाक उर्बा दिवपी अशा ह्या व्हड कवीचो आमी आयज हांगा उडास करतात. मागता आमचे मुखेल सोयरे ॲडवोकेट उदय बाब भेंब्रे हांणी सर्गेस्त कवी मनोहरराय सरदेसाय हांच्या प्रतिमेक हार घालून तांकां आर्गांवचे. देव बरें करूं सगळ्यांक. आनी आतां दोतोर मनोहरराय सरदेसाय हांणीच रचिल्लें एक भक्तिगीत आयकुया. कॅन्डेलरिया कॉयर हे सामकी खूब बरी गावपी हो ग्रूप आसा परवरच्यान. they will present a beautiful prayer hymn written by Manohar Sardesai. Ruwaita
जेजू भशेन मनान आमी सगळीं आशिल्लीं जाल्यार हो संवसार खूब सुंदर जावपाचो तें मन अजुनूय आमचे भितर येवपाची गरज आसा आनी त्या खातीर आमी खूब तशे प्रयत्न करूं जाय आनी मुखार वचूं जाय. सुंदर अशी ही भक्तिगीत रचना दोतोर मनोहर राय सरदेसाय हांणी रचिल्ली आमी आयकली. ह्या उपरांत ह्या सुंदर अशा गायना उपरांत उजवाडा येता डॉक्टर एडवर्ड डिलिमा हांचें नवें पुस्तक इन्फ्लुएन्स ऑफ पोर्चुगीज वोकॅब्युलरी ऑन कोंकणी लँग्वेज मागता मुखेल सोयरे एडवोकेट उदय बाब हांचे कडेन की तांणी ह्या पुस्तकाचें विमोचन करचें. देव बरें करूं उदय बाब. आनी आतां गोवा कोंकणी अकादमीचे अध्यक्ष पुंडलीक नायक हांकां विनंती करता की तांणी कांय प्रती भेटोवच्यो. उमेश बाब सरदेसाय आयिल्ले आसात. विक्रम पब्लिकेशनाच्या वतीन कांय प्रती आमी भेटयतात. पुंडलीक बाब हांकां विनंती करता की तांणी ही प्रत भेटोवची. उमेश बाब सरदेसाय, माया सरदेसाय, मनोहर बाबाले धूव आनी पूत, माया सरदेसाय धूव, सुनील सरदेसाय आयिल्ले आसा. खऱ्यांनीच सुंदर अशें पुस्तक जालां. हें पुस्तक आमच्या सगळ्यां कडेन आसूंकूच जाय आनी त्या खातीर तुमी तें आयज विकतें घेवपाचें. भायर हें पुस्तक विक्रेक दवरलां. हाची किंमत फक्त 200 रुपया आसा. दर फक्त 200 रुपया आसा. म्हणटकच मुद्दम तुमच्या लायब्ररीन हें पुस्तक तुमी दवरपाचें, कारण ह्या पुस्तकान वेगळे तरेचें एक गिन्यान भरिल्लें आसा. खुबशीं उतरां आमी आमच्या कोंकणींत घेतात, पुर्तुगेज उतरां, आनी आमकां खबर पसून ना. पुर्तुगेज येवचे पयलीं गोंयचेर भोजराज, सातवाहन, मौर्य, चालुक्य, कदंब, राष्ट्रकूट, शिलाहार, यादव, सुलतान, देवगिरीचे यादव, बिजापूरचे आदिलशाह ह्या सगळ्या सभ्यतायेंचो इल्लो इल्लो प्रभाव आमच्या गोंयच्या संस्कृतायेचेर पडला. पूण सगळ्यांत चड राज्य करपी पुर्तुगेज राजवटीचो प्रभाव चडांत चड आसा. रूल ऑफ पोर्तुगीज फॉर 451 years was the biggest period, so it has affected the culture, tradition and language of Goa on a large scale. This book plays an important role in knowing various Konkani words which are derived from Portuguese language. Let us see what Father has to say on this particular book. Father Mosino de Adai हांचे कडेन मागता की थोडे भितर हें पुस्तक कशें जालां तें आमकां सांगचें आनी आपले मतां मांडची. माचयेर बसलेल्या मानेस्तानो आनी सगळे तुमी मानेस्त, कित्याक आमी सगळे मानेस्तूच. प्राध्यापक पंडित म्हणजे डॉक्टर एडवर्ड डिलिमा एक शिकोवपी आनी संशोधक. ते खांपे शिकोवपी आनी क्रियाशील संशोधक, कित्याक ते मेहनती शिकपी. ते शिकून शिकून शिकोवपी जाल्यात आनी शिकून शिकून संशोधक जाल्यात.
झुजा विरयत जैत ना, तशें शिकपा विरयत शिकोवप ना, संशोधन ना. प्राध्यापक द लिमा निरंतर शिकपी, मागीर शिकोवपी आनी आतां संशोधक. आपली शिक्षणीक आकारणी तांणी गोवा विद्यापिठांतल्यान पंडित ही पदवी घेवन पूर्ण केल्ली. तांच्या संशोधनाचो निबंध एका गोंयकार महाविरा आनी ताच्या बरपां विशीं. प्रोफेसर आर्मांदो दोमिनीज. प्राध्यापक द लिमाचें शिकोवप महाविद्यालयांनी जालां, कॉलेजींनी जालां. ते पिंडान आनी आकारणीन एक साहित्यीक, आनी जें साहित्य तांच्या शिरंत्रांनी आसा तें आपल्या विद्यार्थ्यांच्या काळजा मनांत रुंबूंक ते सदांच बावुरल्यात. आतां प्राध्यापक द लिमा निवृत्त जाल्यात, पूण ते बसूंक नात. देखून ताका हांव बसपागारी म्हणना, हांव ताका निवृत्त म्हणटा. ते क्रियाशील आसात, शिक्षणीक, समाजीक आनी संशोधनाच्या मळांनी. भासशास्त्रीक संशोधन करून प्राध्यापक द लिमान इन्फ्लुएन्स ऑफ पोर्चुगीज वोकॅब्युलरी ऑन कोंकणी लँग्वेज म्हणजे कोंकणी भाशेचेर पुर्तुगेज उतरावळीचो प्रभाव हो निबंध रचला. आयचो सुवाळो ह्या निबंधाचें प्रकाशन. निबंधाचो मसुदो वाचूंक, ताचे सुदारणेक सुचना करूंक, पुस्तकाची प्रस्तावना बरोवंक आनी आतां प्रकाशनेच्या समयार 2 उतरां सांगूंक म्हाका प्राध्यापक द लिमान सुयोग दिला. देखून म्हाका अभिमान आनी खोस भोगता. पुर्तुगेज लोक आपली भास आनी आपली संस्कृताय घेवन पंदराशे 10 वर्सां गोंया आयले आनी 1961 वर्साच्या सोमत्यार ते गेले. म्हणटच 450 वर्सांचो तांचो शेक आमचेर. आतांच्या गोंयच्यो शिमो पुर्तुगेजांची रचणूक. पयलें गोंय म्हणजे आदलें आनी नवें, येला आनी पणजी. तिसवाडी इली इली आयली, मागीर साश्ट आनी बार्देश. उरलेले महाल 17व्या आनी 18व्या शेंकड्यांनी. देखून आमी म्हणटात आदल्यो आनी नव्यो वसणुको, ओल्ड एंड न्यू कॉन्क्वेस्ट. आदल्या वस्तुकांनी पुर्तुगेज शेक चड काळ आसलो, नव्या वसणुकांनी थोडो. देखून आदल्या वसणुकांनी उलयतले कोंकणीचेर पुर्तुगेज भाशेचो अदीक प्रभाव आसा. नव्या वसणुकांनी वस्तले कोंकणीचेर पुर्तुगेज भाशेचो प्रभाव उणो हें अजाप न्हय. पुर्तुगेज सरकारान गोंयकारांक शिकोवंक कोंकणी शाळा केन्नाच उगडूंक ना. 21व्या शेंकड्यांत एका लांब रुंद दृश्ट्यान सरकारी सचिवान कुंया रिवारान कोंकणी भाशिकांक कोंकणी शाळा सुरू करूंक प्रयत्न केले. पूण त्या म्हणसर वसाहतवादी बंदेपण गोंयकारांच्या काळजांनी रोमलेलें.
आनी तांणीच हे स्तुतीय प्रयत्न निर्फळ केले. म्हणटच शिक्षण पुर्तुगेज आनी मराठींत, आवय भास मात कोंकणी. कोंकणी आवय भाशेचेर पुर्तुगेज आनी मराठीचो प्रभाव जालोच. ह्या वेळार हांव फकत पुर्तुगेज भाशेच्या प्रभावाचो उल्लेख करतां, कित्याक प्राध्यापक द लिमाचें पुस्तक पुर्तुगेज उतरावळीच्या प्रभावाचेर, आनी हांव हांगा ह्या पुस्तकाचेर उलयतां. प्राध्यापक द लिमाचें पुस्तक फकत पुर्तुगेज उतरावळीच्या प्रभावाचेर न्हय, पुर्तुगेज वाक्य रचनेच्या प्रभावाचेर, नॉट ऑन पोर्चुगीज सिंटॅक्स. होच प्रभाव म्हणजे ऑफ द सिंटॅक्स कोंकणीचेर पडलेलो आनी हाका लागून कोंकणीचें जायतें लुकसाण जालां आनी ताचो परिणाम आज पर्यान दिश्टी पडटा कोंकणी उलोवपांत आनी बरपांत. ह्या बाबतींत कोंकणी वाच्य रचणेंत शुद्धी करपाची गरज आयज पर्यान आसा. पुर्तुगेज उतरां कोंकणींत भितर सरल्यान तांची वळेरी प्राध्यापक द लिमा आपल्या पुस्तकांत आमकां दिता. उगडी उणी आमकां दिता, सगळीं न्हय आनी सगळीं दिवंकूय जायना. आनी तीं उतरां आमचें दायज कशें सांबाळचें म्हणून उलो करतात. ह्या उतरां मदीं ते अंतर आनी वेगळोसार करिना, पूण हांव करतां. थोडीं पुर्तुगेज उतरां कोंकणीचो आकार घेवन कोंकणींत भितर सरल्यांत. तांकां आमी म्हणटात तदभव. तांचें रूप इतलें कोंकणी की तांकां भायर काडूंक जायना. देखीक कोदेल comes from cadeira, comis camisa, fogueira, curis, zonel, aimori. ही पुर्तुगेज उतरां सामकोच कोंकणी आकार घेतात. हांकां भायर काडूंक जायना, कोंकणीकूच दूख जातलें. दुसरी पुर्तुगेज उतरां आसात. दुसरी पुर्तुगेज उतरां आसात तशीं कोंकणींत भितर घाल्यांत. बदलोप चड ना. तांकां म्हणटात तत्सम. देखीक atenção, aula, azeite, banquete, cama, cama é carta, civilidade, liberdade. ह्या उतरां विरयत कोंकणी म्हाका दिसता बरी आसतली. मोसियोर सेबास्टियाव रोदोल्फो दालगादो आमचो विद्वान, महाविद्वान, ताणें दिल्लो नेम आधुनीक, आयज पर्यान आधुनीक. कोंकणीचो आकार घेतला आनी गरजेचीं उतरां तीं सांबाळात, दुसरीं भायर काडात. गरज पडल्यार संस्कृत कोंकणीचे आवय भाशेची गरज पडल्यार संस्कृत कोंकणीचे आवय भाशेची वचात आनी तिच्या अनंत आनी अतिग्रेस्त शब्द भांडारांतली प्रत्यय लावून कोंकणी योग्य उतरावळ करात. We can go to Sanskrit and from its immeasurable treasures we can find words to express new realities by adding suffix, prefix. This has been done by the Latin languages.
प्राध्यापक दलिमांचें हांव अभिनंदन करतां आनी तांकां फुडें भरपूर यश हांव येता. आपल्या सुरवातेच्या उतरांनी तांणी सुचयलां आदल्या मदल्या आनी आतांच्या कोंकणीचो कोणें तरी तुलनात्मक म्हणजे कंपॅरेटिव्ह अभ्यास करचो म्हणून. म्हजी परती सुचना तांकां तुमीच हो वावर करूंक योग्य. देव बरें करूं. देव बरें करूं फादर. बरीच उमळशीक तुमी वाडयल्या ह्या पुस्तका विशीं. म्हणटकच आमचे सगळे जे हांगा बशिल्ले आसात इश्ट आनी जायते मोगी सगळ्याक एक एक पुस्तक जरूर व्हरतले. मागता इन्स्टिट्यूट मिनेझिसाचे अध्यक्ष संजय बाबांच्या कडेन एक दोन उतरां धाडून वचची. विक्रम पब्लिकेशन आणि इन्स्टिट्यूट मिनेझिस बागांजार यांच्या सहयोगान आयचो कार्यक्रम हांगा आयोजीत केला. आयच्या कार्यक्रमाचे मुखेल पावणे भेंब्रेबाब, आजचे लेखक प्राध्यापक डिलिमा, आमचे कोंकणी साहित्यीक दलीक बाब, आता तुम्ही ज्यांची उतरां ऐकली ते फादर, हांगा उपस्थित पद्मश्री आसात, बाकी सगळे खूब जाणकार लोक आसात, वळखीचे आसात आणि पत्रकार आणि बंधू आणि भगिनीनो. जशे आता फादरान सांगले की कोंकणी भाशेन पोर्तुगीज शब्दांचो खूब वापर जाला. आमी ल्हान आसतना पासून सुद्दां उलयतना आमकांच खबर नासली की हे शब्द खंयसून येयल्यात. आमी उलोवपाचे म्हणून उलयतात, पण खबर नासताले की हे शब्द मूळ कोंकणीचेच आसात काय तितून पोर्तुगीज वर्ड आसात का मराठी वर्ड आसात अशे आमकां खबर नासताले. पण म्हाका दिसता ह्या पुस्तकाच्या निमित्तान आतांच्या म्हणजे इन्क्लुडींग आमकांय खबर कळटली हे पुस्तक वाचलें जाल्यार खंयचे शब्द भायरसून येयल्यात किंवा दुसऱ्या भाशेंतसून येयले. जशें आमच्या हिंदुस्थानातील अनेक भाशा आसात आनी त्या भाशेनी जे शब्दांचो वापर जाता ते खंयसून येयल्यात आनी कश्यो येयल्यात, केन्ना पासून येयल्यात तेंचो कोणाक खबरूच नासता. इवन संस्कृतीन सुद्दां वेगवेगळे बदल आसता. आमच्या देशान अनेक वेगवेगळी संस्कृती आसा, अनेक वेगवेगळ्यो भाशा आसात, तरी सुद्दां आमचो देश हो एकूच आसा. तर फादरान सांगल्या प्रमाणे मेज हे वर्ड आमी कायम वापरताले उलयतना, पण आमकां ती खबर नासली पोर्तुगीज वर्ड आसा म्हणून. जशें आतां फादरान आपली उतरां उलयतना एकदम प्युअर तेतून काही मराठी शब्द आसात, क्रियाशील अनेक आसात, अनेक त्यांनी उलयतना पळयले. म्हणून ती भाशा खंयच्या भाशेन खंयच्या शब्दाचो वापर. आनी आमच्या गोंयांत म्हाका दिसता पेडण्या पासून ते काणकोण मेरेन जर पळयलें जाल्यार कोंकणी भाशा सुद्दां बदलत गेल्ली आसा. काही गोंयचे कोंकणी उलयणारे लोक आसात, तेंचे शब्द आमकां सुद्दां कळना. असे वेगवेगळे शब्द जसे पेडण्या भागांतल्या चडशा कोंकणीचेर मालवणी म्हणजे मराठीचो प्रभाव चड आसा. तसो कारवारान कोंकणी उलयतना कन्नड शब्दांचो वापर जाल्लो आसा. तर तेचेर हांव चड उलयना, पण म्हाका दिसता ह्या पुस्तकाचो फायदो येणाऱ्या पिळयेक सुद्दां बरो जातलो. आनी आमकां उशिरा जशें कळ्ळें तशें येणाऱ्या पिळयेक कदाचित बेगीन हे शब्दा बद्दलची माहिती तांकां मेळटली. चड न उलयता हे तेंचें पुस्तक प्राध्यापक डिलिमांचें 9वें पुस्तक आसा. 9वो आंकडो म्हाका खूब लक्की आसा. तर तुमकां तो लक्की आसतलो आनी हेच्या फुडें तुमी अशीच
खूब आनीक पुस्तकां बरोवची, नवीन समथींग कितें तरी जशें येणाऱ्या पिळगेक तेच्या पासून कितें तरी शिकोंक मेळचें अशें तुमी बरोवची अशी हांव देवा कडेन इच्छा प्रकट करता, तुमकां शुभेच्छा दिता आनी म्हाजी 2 उतरां सोंपयता. जय हिंद, जय गोमाता. देव बरें करूं संजय भाव. तशें आयज तुमी 9 नंबर कितलो लक्की तुमचे खातीर आसा ते तुमी ट्राय करूंक शकतात. खूब जाणां हो नंबर लक्की नंबर सोदतात, तसो आज सगळ्यांक एक लक्की नंबर मेळिल्लो आसा आनी संजय बाबान तो दिला. ह्या उपरांत मागता पुंडलीक बाब नायक हांचे कडेन की तांणी आपले विचार व्यक्त करचे. नमस्कार. वेदीचेर बशिल्ले ह्या समारंभाचे मुखेल सोयरे उदयबाब भेंब्रे, जांचे उलोवप तुमी आयकले ते संजय हरमलकर, इन्स्टिट्यूट मॅनेज ब्रगांचे अध्यक्ष. पुस्तकाचेर जांचे उलोवप जालें ते फादर मौसिन नाताय, एडवर्ड डिलिमा पुस्तकाचे लेखक, आनी म्हजे मुखार बशिल्ल्या भावांनो आनी भयणांनो. संजय हरमलकरान म्हळें की भाशा बदलता आनी हे सगळे संवसारभर घडटा. हिंदीन एक म्हणणी आसा, 2 कोस पे पानी बदले, 2 कोसांचेर कांय किलोमिटर अंतराचेर उदक बदलता. 2 कोस पे पानी बदले, 4 कोस पे वाणी. तशी 4 कोसांचेर वाणी भाशा बदलता. हे सगळ्याकूच जाता आनी आमी ते पळयतात. इश्टानो, आतां चंद्रिकाबाईन सांगलां तशें गोंयचेर 10-12 राज्यांनी राज्यकर्त्यांनी शेक गाजयलो, राज्य केले. सातवाहन, मौर्य, चालुक्य, निमाणे कदंबा, शिलाहार आनी सगळ्यात निमाणे पोर्तुगीज आशिल्ले, जे चडांत चड म्हळ्यार 450 वर्सां ताणें राज्य केलें. म्हणटकूच वायट बरे परिणाम दोनूय गजाली घेता. वायट बरे परिणाम घडप स्वाभावीक आसा, कारण येदो व्हडलो काळ हो. शेष बाकीच्या भारतांत तर फक्त 150 वर्ष ब्रिटीश आशिल्ले, पूण सुद्दां बरेचशे परिणाम थंयूय घडले. तशें जर आसा जायत जाल्यार मागीर 450 वर्सां हो एक खूब व्हडलो काळ आसा. म्हणटकूच त्या काळाचे कांय वायट बरे परिणाम हांगा घडूंक जाय आनी ते नक्कीच घडल्या. आमी पळय वायट खंयचे परिणाम घडले, दुबावूच ना. जाका आमी म्हणटा कॉलोनियल मेंटॅलिटी, म्हणजे आतां फादर म्हजें बंदेपण. तें बंदेपण मनाचेर खूब उरता इतलो काळ जाल्या उपरांत. म्हणजे बंदेपण कशें की आपलें कांयच बरें ना, दुसऱ्यालें परक्यालें जें आसा तें सगळें बरें. खाण जेवण आमचें बरें ना, तांचें बरें. भेस भास आमची बरी न्ही, तांची बरी. संस्कृताय कल्चर आमचें बरें न्ही, तांचें बरें. अशी एक गुलामी वृत्ती रावपाची आमी घडटा आनी अशें घडिल्लें आमी पळयतात. अर्थात हें सगळ्याच्याच बाबतींत घडना, पूण कांय लोकांच्या बाबतींत नक्कीच घडटा. आतां बऱ्यो गजाली ह्यो जाल्यो वायट गजाली. एखादी व्हडली राजवट ह्या देवार इतलीं वर्सां उरता शेंकड्यांनी, त्या देवा बऱ्यो गजाली खंयच्यो घडूं येता आनी घडल्यात पुर्तुगीजीच्या बाबतींत. जाल्यार आमी म्हणूं येता खाणांत कांय नव्यो वस्तू आयल्यात नक्कीच. दोदोल, बेबिंका, जे बेबिंका आयज सामकें गोंयचें पॉप्युलर खाण, सगळ्यान फामाद जालां तें. हांव उलयतना इंग्लीश बीन उतरां येता, फादर मोहसीन नाताय उलयल्यार तितली शुद्ध कोंकणी उलोवपाक म्हजे कडेन जावची ना. लेखक जरी कोंकणींतलो आसलो तरी हांव सांगूंक सोदपाचें, खाणाचे जिनस कितलेशेच आमचे मदीं आयला. बालशांव, काफ्रियाल सारको चिकनाचो पदार्थ. आनी हे फकत क्रिस्तांवां मदींच पॉप्युलर वा फामाद आसा अशें न्ही, गोंयच्या सगळ्या मदीं, जावं हिंदू मुसलमान सगळ्या लोकां मदीं. आनी सगळ्यात म्हत्वाचें म्हळ्यार बेबिंका हो आयज गोंयच्यान जशी कोणूय आयिल्ले फेणी व्हरतात तशें ताचे बरोबर ते बेबिंका व्हरतात. म्हणजे फेणी दादल्यांक आसूं येता, बेबिंका बायलांक सगळ्यांक आसूं. ह्यो गजाली सगळ्यो जाल्यो. सगळ्यात म्हत्वाचें म्हळ्यार खाणाच्या बाबतींत जो पाव आयलो, आनी फकत पाव न्ही, बेकरी हो वेवसाय आयलो. आयज जे गोंयकार गोंया भायर गेल्या, मंगळूर गेल्यात, मुंबय गेल्यात, हे बेकरीचो वेवसाय सगळ्यात बरो करता. म्हणजे कोणी जर पाव घेवपाक गेले मुंबयसर जाल्यार तो गोंयकार बेकरीवालो न्ही काय, ताजेर कडेन वचपाचें. म्हणून अशे तरेची पुर्तुगीजाच्या हातूंतल्यान कांय खाणां आयलीं, तातूंत पाव आसा. मागीर आर्किटेक्चर आसा जें आमी पळयता, जें करून उंच पाख्याचीं घरां
आज तेर्रास आयिल्ल्यान इतले माथ्या कडेन ते तेंकता पूण उंच पाक्याची घरां चड करून आमी बार्देशान किंवा साश्टीन जर पळयलीं जायत जाल्यार आनीक फॅनाची बीन गरज तुमकां भासनात भितर अशे तरेचें वेंटिलेशन जावं येता अशे तरेन ती आशिल्ली. मागीर बल्कांव म्हणटा ती एक खाशेली वस्त दुर्दैवान आज ती ना आमचे मदीं. ख्रिश्चन धर्म ज्यो कांय बऱ्यो गजाली आयल्या म्हणटा तातूंत ख्रिश्चन धर्म ताजी मानवीक तत्वां ज्या तत्वांचो महात्मा गांधीचेर अतिशय व्हडलो प्रभाव पडलो आनी ताजो उपयोग तांणी निशस्त्र लढाय करपाक ब्रिटिशा कडेन वापरलो अशे तरेचो. आनी आतांच पळयलो तुवें मनोहरराय सरदेसाय हो कांय क्रिस्तांव न्ही पूण ताणें बरयल्लीं गितां क्रिस्तांचीं बरयल्लीं गितां हांगा आतां कोयरान गावन दाखयलीं सुंदर गोंयच्या इगर्जांनी गायतात. म्हणटकच असो एक धर्म जो धर्म क्रिस्तांवांक जर आपलो दिसलोच पूण तो हिंदूंक सुद्दां हिंदू विद्वानांक सुद्दां आपलो दिसलो. दुसरें संगीत जें आमी पळयतात ज्या देवा कोणूय भायले लोक येतात तेन्ना म्हणटा हें संगीत आमी बाकीचें खंय खंय आयकतात पूण हांगा जें आयकतात तें युनीक आसा वेगळे तरेचें आसा कारण तातूंत इस्टर्न आनी वेस्ट हाजें एक मिक्सचर आमकां खंय तरी पळोवपाक मेळटा जें चड करून रेमो फेंडाल्फिनाचें म्युजीक जें आसा तें तातूंत भारतीय आनी पाश्चात्य हाजें तें मिक्सचर आमकां दिश्टी पडटा. तातूंतल्यानूच कांतार हो एक प्रकार निर्माण जालो जो देशांत दुसरे कडेन खंयच ना फक्त तो कोंकणींत आसा. तो मराठींत ना हिंदींत ना पंजाबींत ना उर्दूंत ना. तर दुसरो तियात्र हो जो एक प्रकार आसा तो एनकावंटर म्हणजे ईस्ट एंड वेस्ट हाजो एनकावंटर तो तसो एक तियात्र आमकां ताका लागून मेळ्ळो. आनी सगळ्यांत म्हत्वाचें म्हळ्यार ज्या पुस्तकाचो आयचो विशय आसा ते म्हळ्यार पुर्तुगीज भास. हे पुर्तुगीज भाशेचो आमचेर कसो प्रभाव पडलो आनी कोंकणींत कशी उतरावळ घडली. एका काळार तुमी जाणा तो काळ जो आशिल्लो एका काळार इंग्लीश भास इतली नामनेक पावूं नाशिल्ली गिरेस्त पूण फ्रेंच भास आशिल्ली आनी फ्रेंची बरोबर पुर्तुगीज भास बरोबरी नाशिल्ली. सादारण 1930s हो पिरियड 1930s आमी मानतात की मॉडर्न ट्रेंड जे आसा ते इंडियेंत आयले. महाराष्ट्रांत घडलें दिल्लीक घडलें मुंबय घडलें आनी तातूंत मॉडर्न शॉर्ट स्टोरीचो जल्म जालो. मॉडर्न शॉर्ट स्टोरीज मॉडर्न ड्रामा मॉडर्न वन एक्ट प्ले हे थ्रू इंग्लीश आयले. गोंयांत आमी घडये येनासतना ते उरूं येताले पूण गोंयांतूय ते आयले. 1930s ज्या देवार पंजाबीन नवे मॉडर्न ट्रेंड आयले मराठीन आयले त्या देवार सुद्दां हांगा गोंयांत कोंकणींत आयले. आचार्य रामचंद्र शंकर नायक जांकां राणू नायक म्हणून वळखतात हे मेडिसिनाचे प्रोफेसर आशिल्ले. तांणी जी एकांकिका बरयली चवथीचो चंद्र ती मॉडर्न एकांकिका आशिल्ली सामकी जशी इंग्लिशीन बरयतात तशेंच तरेन हे ट्रेंड अर्थांतूच फ्रेंच आनी पुर्तुगीज ही इतल्यो लागींच्यो भाशा आशिल्ल्यो की आमी जाणटेले आमकां अशें सांगतात की मेडिसिनाचो कोर्स हांगासर आशिल्लो पूण तातूंत पुर्तुगीज टॅक्स्ट बूक नाशिल्लीं. बुकां आसतालीं फ्रेंचींत पूण आमचे गोंयकार स्टुडंट जे आसा ते फ्रेंचींतलीं बुकां पुर्तुगीज येता काय फ्रेंचींतलीं बुकां वाचताले आनी अभ्यास करून पेपर बरयताले. इतली पुर्तुगीज आनी फ्रेंच आमकां लागींची आशिल्ली. अर्थात ही शिकता तातूंत हायर जाका उच्च वर्णीय म्हणटात तेच लोक ही भास शिकताले. आनी क्रिस्तांव भावांनी तर कितले लिटरेचर बळयराम पुर्तुगीज शिकून हे आमी खबर आसात हांगा उल्लेख केलो जायत्या जाणांचो. राजाराम केळेकार रविंद्र केळेकाराचो बापूय जो आसा हाणें भगवत गीतेचो पुर्तुगीज अणकार केल्लो. म्हणजे अशे तरेन कितलेशेच हिंदू जे आसात ते इंडियन फिलॉसॉफी किंवा तत्वज्ञान जे आसा ताजी पुस्तकां ट्रान्सलेट करताले पुर्तुगीजीन. इतली मास्ट्री आमची पुर्तुगीजीचेर आशिल्ली. डॉक्टर सावळो केणियाचें तुवें नांव आयकलां जायते जाणांक मेळ्ळे आसतले. फिजिशियन जरी आशिल्ले तरी नाटकाचे खूब शौकीन आनी तेन्ना मराठी नाटकां. ताणें म्हाका एक दीस सांगलें की आमी पुर्तुगीज आमी मराठी ड्रामा जो आसा तो ट्रान्सलेट केलो पुर्तुगीजीन आनी तो गव्हर्नरा मुखार सादर केलो. अर्थात गव्हर्नराक प्रेज करपा खातीर गाश मारपा खातीर ह्योय गजाली भितर आसूं येता तरी सुद्दां तांणी मराठी ड्रामा पुर्तुगीजीन प्रेजेंट केलो हेंवूय तितलेंच म्हत्वाचें आसा. आनी म्हाका याद आसा थोडो काळ हांवें आकाशवाणीचेर काम केलां ऑल इंडिया रेडिओ आनी पयलीं तुमी जाणात 61 पयलीं इमिसोद गोवा म्हणून हांगा पुर्तुगीज रेडिओक पुर्तुगीज नांव आशिल्लें. आनी स्वातंत्र्य जावन कितलींशींच वर्सां रेनावसेन्स नांवाचो एक पुर्तुगीज कार्यक्रम आशिल्लो आनी तातूंत म्हाका याद जाता आतां तातूंतले कोणूच दिसना हांगा जे रेडिओचेर येताले पूण दुर्दैवान मागीर ते उणें 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 जायत गेले. ज्या देवार नातालां येता त्या देवार पुर्तुगालच्यान ऑल इंडिया रेडिओ गिफ्ट कॅसेट येताल्यो सॉंग्स येतालीं आनी ती इतली सुंदर आसताली पुर्तुगीजांतल्यो कारण वेगळेच तरेचे ट्यून बीन तांणी लायिल्ले आसताले. पूण तो पर्यंत हांगासर पुर्तुगीज कार्यक्रम सुद्दां
बंद जावन गेल्लो. आता ह्या पुस्तका विशीं जर उलोवपाचें जालें जाल्यार फादरान खूब सविस्तरपणान डिटेलान सांगलां. म्हाका दिसता फादरान सांगलां ताजे 2 पार्ट आसा. एक हिस्ट्री ऑफ कोंकणी पुर्तुगीजाचे इन्फ्लुयन्स हाजे विशीं ताणें बरयलां, आनी दुसरो भाग जो आसा तातूंत मात खऱ्यानिशी सारकी उतरावळ आसा, वॉकॅब्युलरी आसा. हांव चड करून वॉकॅब्युलरी विशीं उलयतां, जाका आमी आतां शुद्ध कोंकणी म्हणटा. म्हणजे म्हाका पुर्तुगीज खबर ना, म्हाका ती मराठी येता, हिंदी येता, इंग्लीश येता. म्हणटा हांव जेन्ना बरयता तेन्ना म्हजो एक हें आसता की मराठी उतरां आसल्यार ते कळटा म्हाका, ते हांव काडटलों. इंग्लीश आसल्यार ते कळटा म्हाका, काडटलों. पूण ते पुर्तुगीज आसा जाल्यार ते म्हाका कळना. आतां सामकें कितें कोफुसांव बीन अशें कितें असलें जाल्यार तें पुर्तुगीज म्हणून कळटा. पूण एखादें उतर जर आसत जायत जाल्यार तें कळना. ती खंयची उतरां जी हांव शुद्ध म्हणटालो ती पुर्तुगीजेंतली उतरां आसा. बेब्दो आमचे सामको संवकळीचो, हो बेब्दो पुर्तुगीजींतलो जाल्यार म्हाका खबर ना. बेब्दो हें उतर. मागीर बॉब, कित्याक बॉब मारता रे, हांची बॉब घातली, बॉब पडली, अशे तरेची कितलीं उतरां आसा. हें मूळ उतर पुर्तुगीजींतल्यान आयलां. बुराक आमचो येदोसो बुराक, पूण तो सुद्दां पुर्तुगीजींतल्यान आयला. आतां सांगलां ताजे खोमीस, लेस, वॉकल, पगार, पोस्त, विसवणाचें पोस्त. म्हाका विसवणाच्या पोस्ताक खंयच्याच भारतीय भाशेंत उतर आसपाक ना. विसवणाचें पोस्त म्हणून जो प्रकार आसा तो. मागीर परबें, आमी सदांच म्हणटा आमी तुका परबें भेटयता, तुका परबेश. मागीर रकाद, रेंदेर. हांव जाणा हो रेंदेर मोगलो म्हणून आमी काणयो बरयल्या, ताजेर कांतार बरयलां, गितां बरयल्यां, पूण रेंदेर हो पुर्तुगीज. मागीर साल आमच्या घरांतलें, सेगीत, सुबेद, सुसेग, तुवालो, व्हाळ, वालेत, विलूद, शरप आनी जांबळां. जांबूळ मराठींतूय आसा आनी दुबावूच ना, कांय पुर्तुगीजींतलीं उतरां मराठींत सुद्दां गेल्या, विद्वानांनी तें सांगून दिल्लें आसा. मागीर एक खूब म्हाका म्हत्वाचें दिसलें की उतर भाशेन कशें येता. एखादें फक्त उतर घेवन येना. जेन्ना तें क्रियापद व म्हणून येता आनी ताचो जेन्ना वापर जेन्ना जाता तेन्ना समजुचें की हें उतर एक्सेप्टेड म्हणून, हें बरे तरेन आयलें. मूळ पुर्तुगेज उतरां वयल्यान कांय क्रियापदां, वर्ब्स आयल्या, घडणुके ते अशें. फोण हें पुर्तुगीज उतर, पूण तातूंत फोणकूल जाला, मागीर फोणारो जाला. माल पासून माल पडप, माल पडलें, अशे तरेची उतरावळां आमी घडयल्यात. पादिशेर हें पुर्तुगीज उतर, ताजे वयल्यान तो पादिशेर जालो, सामको पादिशेर जालो, अशे तरेची उतरां आनीक क्रियापदां, म्हणजे ताज्या पासून कितलींच क्रियापदां आमी घडयल्या. जोग, जुगार. जोग म्हळ्यार जुगार, जाचे वयल्यान जुगारी, जुगाड्डो अशे तरेची उतरां आमी घडयल्या. आतां पासार, हांव बरो पासार जायना रे ह्या दिसांनी, सरळ उलयता आमी. पूण ते पासार म्हणटा ते पुर्तुगीज उतर, ताजे पासून पासार जावप, पासार न जावप हें भलायके कडेन आमी जोडलां. घडये आमी हें इतलें बदल्लां, हें पुर्तुगीजांक लेगीत खबर आसचें ना. पिड्ड्यार जावप म्हणजे तूं लॉस पळय आसा ताका पिड्ड्यार जावप म्हळ्यार, पूण पिड्ड्यार जावप हाका आमी स्वर्गवासी जावप, गेलो, इतलें सुद्दां घडोवन उडयलां. आनी ह्या पिड्ड्याराचो वापर आमी फळां पिड्ड्यार जालीं, आपोल पिड्ड्यार जालो, नुस्तें पिड्ड्यार जालें, मनीस पिड्ड्यार जालो. अशे तरेन ताचो कितलोसोच वापर एका उतरा वयल्यान केला. हाजो अर्थूच असो तें उतर तुजे घडणुकेंत आयलें, तुजें जाता. आनी मागीर साल्वार तशेंच, साल्वार करूंक, साल्वार केलो, साल्वार जालो. कांय उतरां अशीं जीं आसा जीं आमी कोंकणींत आपणायल्या आनी जीं दुसरेय तोखणाय करतात. सुसेगाद उतराक पर्यायी म्हळ्यार दुसरो उतर ना. हरशीं काम, क्वायट असो ताचो अर्थ जाता, पूण सुसेगाद उतराक जे कितें अर्थ आसा हें आसा तें ना. मागीर कांय उतरां पळयात, हरशीं ऑर्डिनरी उतराक पुर्तुगीजींत ऑर्डिनार म्हणून उतर आसा. हांवें जर कोणाकूय म्हळ्यार ऑर्डिनर म्हणटा तूं जाल्यार तो सामको म्हज्या आंगार येता. ऑर्डिनर म्हणटा ते आमच्या हातून गाळ जाता, बॅड वर्ड अशें हातूंतल्यान. मागीर अवर लेडी ऑफ रेमेंडियस, तिका आमी रेमिड सायबीण केल्या. आनी अशे तरेचो प्रकार जो आसा तो गांवांनी रोखडो घडटा. तुमचें कितेंय उतर आसूं तांकां जाय तशें सोयीस्कर ते उलयतात. दुसरें खूब म्हत्वाचें म्हाका दिसलें, ताची एक वळेरी दिल्या एडवर्ड बाबांनी, तें म्हळ्यार पुर्तुगीज उतरांचो शॉर्ट फॉर्म कोंकणींत कसो आयला नांवांचो. अंतोनियो, अंतोलो. कार्मेलिना, कार्मेलीन. डोमिंगो, दुमलो. फिलोमेना, फिलो. गाब्रियल, गाब्रू. आनी तुमी जाणात आतां जर ही जाली क्रिस्तांव स्टायल. हिंदूच्या बाबतींत जर आयलो जाल्यार कृष्ण तो कुश्टा जाता गांवांत. विश्वनाथाचो विसू जाता, मनोहराचो मोनू जाता,
दामोदराचो दामू जाता. अशे तरेन बरी उतरांचो ताणें देखी दिल्यात. म्हाका दिसता हें पुस्तक कोंकणीचे जे अभ्यासक आसा तांकां खूब मोलादक ठरतलें. जे फ्रेंच, कोंकणी, इंडियन लँग्वेज हांचो अभ्यास करता, भारतीय भाशांचेर पाश्चिमात्य दुसऱ्यो भाशा आसा तांचो कसो परिणाम जालो हाचो जे तुलनात्मक वा कंपेरेटिव्ह स्टडी करता तांचे खातीर हें पुस्तक भोव मोलाचें आसा. शिक्षक जे आसा आमचे कोंकणी शिकयतात चड करून तांकां खबर आसूंक जाय की आमी कोंकणी शिकयताना हें खंयचें इंग्लीश उतर, पुर्तुगीज उतर कशें आयलां तें. आनी आमकां तेवूय कळपाक बरें जातलें की कोंकणी भास जी आसा हे कोंकणी भाशेंत पुर्तुगीज उतरां कितलीं आपणायलीं. फादरान सांगलां तशें ताचो वायटूय परिणाम जालो, पूण ती कितली आमी न्हयकारली, कितली काडून उडयली, पूण कितली आमी आपणायली आनी ती आमची केली हें खूब म्हत्वाचें आसा. निमाणे कडेन एकूच सांगता की एक सुंदर भास आशिल्ली, आमचें परकेपण वा आमची दुस्मनकाय पुर्तुगीजा कडेन आशिल्लें, तें गेल्लें आमकां जाय आशिल्लें, पूण तें वतना तें थंय पावचे पयलींच आमी ठरयलें आतां पुर्तुगीज आमकां नाका. दुर्दैवाची गजाल अशी ती भायर बरी आशिल्ली पूण आमी इतले वेव्हारी आशिल्ले की आमी म्हळें तें गेलें न्ही तें नाका, आतां दुसरी खंयची भास आसा, इंग्लीश आसा, चल आमी इंग्लीश शिकुया. आनी अशे तरेन आमी पुर्तुगीज काडून सामकी कलियादा भितर म्हणटा तशी पेटलान काडून दवरली. आयज ऑल इंडिया रेडिओ थंय पुर्तुगीज ना. गोवा विद्यापीठ आसा आमचें येदें व्हडलें, पूण आमकां एक शेर पुर्तुगीजीचो दवरपाक शक्य जालें ना. कायदे आमचे सगळे पुर्तुगेजीन आसा तरी सुद्दां आमकां वा आमच्या सरकाराक दिसलें ना की कोंकणीचे क्लासीस चलोवपाची गरज आसा, निदान त्या कायद्या खातीर तरी, पुर्तुगेजीच्या मोगान न्हय. पूण दुर्दैवान तें सुद्दां आमी करपाक पावले ना. पूण आयज आमचे कडेन पुर्तुगीज म्हणून कांयच ना. कोणी म्हणटा दुदाची तान ताकार भागोवया, तशें पुर्तुगीज कांय ना, पूण एक एडवर्ड बाबाचें बूक आसा आमकां सांगपा खातीर तरी अशें पळोवपाक पळय रे ही कोंकणींतलीं उतरां, ही पुर्तुगीज उतरां, ताजेर कोंकणीचो वा पुर्तुगीजीचो कोंकणी उतरांचेर असो तरेन परिणाम जाला. एडवर्ड बाब डिलिमा हांचें अभिनंदन करता. आनी हो एक बुदवंत आनी हुशार मनीस. ताचें लक्षण कितें? एडवर्ड बाब कमी उलयता आनी मोलादीक बरयता. खंयच्याय विद्वान मनशाचें हें लक्षण आसा. हांव एडवर्ड बाबाक पोरबी भेटयता आनी ताजे कडल्यान अशीच नवीं नवीं बुकां पुस्तकां बरोवन जावचीं अशें मागता. धन्यवाद. देव बरें करूं. देव बरें करूं पुंडलीक बाब. खूब बरे तरेन तुमी कांय गजाली समजावन सांगल्यो आमकां. अजाप दिसता की कदेल, वलतेर, जनेल, बेबदो हीं उतरां पुर्तुगीज आनी पुर्तुगीज भाशेंतल्यान आमी घेतल्या म्हणून. म्हणजे आमचे कडेन कदेल नाशिल्लेंच काय? म्हणजे आमी खंय बसतलीं? कितलेशे प्रस्न जनेल नाशिल्लेंच काय? म्हणजे जनेलाक आमी कितें म्हणटालीं तर? अशे कितलेशे प्रस्न दोळ्या मुखार येतात आनी म्हाका दिसता आमी हे प्रस्न स्वताकूय विचारतले आसतना एडवर्ड बाबाकूय विचारपाक जाय आनी हे जे मानेस्त आतां बसल्यात न्ही तांकां सोडपाचें ना अशें दिसता. पण खऱ्यांनीच आमकां एक अभिमान आसूं जाय की आमची जी भास आसा तातूंत एक वेगळे तरेचे भाशेचो जर परिणाम जाता जायत जाल्यार ती भास कितले मेरेन आमी ती आपणावपाची. जशें आतां इंग्लिशीचो उल्लेख जालो जाल्यार इंग्लीश भास कितले पर्यंत आमी ती आपणावपाक जाय आनी आमची जर मुळावी उतरां आसत जाल्यार ती आमी सोदून काडपाचो प्रयत्न करपाकूच जाय, कारण ती आमची अस्मिताय थारता. आनी ह्या उपरांत हांव विनंती करता आमचे मुखेल सोयरे एडवोकेट उदय बाब भेंब्रे हांकां की तांणी आपली दोन उतरां हांगा उलोवन दाखोवची. गोवा कोंकणी अकादमीचे अध्यक्ष भौमानिस्त पुंडलीक बाब नायक, इन्स्टिट्यूट मिनेजिस प्रगंजाचे अध्यक्ष भौमानिस्त संजय बाब हरमलकार, भौमानिस्त फादर मोहसिन अकाई, जांचे पुस्तक आज उजवाडाक आयलां ते भौमानिस्त डॉक्टर एडवर्ड बाब डिलिमा, भौमानिस्त चंद्रिकाबाई पाडगांवकार, भौमानिस्त पद्मश्री डॉक्टर मारियाबाई अरोरा शोटो, मानेस्त भयणीनो आनी भावांनो. इन्फ्लुएन्स ऑफ पोर्चुगीज वॉकेब्युलरी ऑन कोंकणी लँग्वेज हें पुस्तक उजवाडाक आयलें अशें हांव मोठे खोशेन जाहीर करतां आनी डॉक्टर एडवर्ड बाब डिलिमा हांकां परबीं दितां.
आणि तांचे बराबरच हें पुस्तक ज्या इन्स्टिट्यूशनान उजवाडा येयला ते विक्रम पब्लिकेशन्स ताकाय परबी दिला. डॉक्टर एडवर्ड बाब डिलिमा हांणी खेरीत भाशेन कोंकणी भाशेची सेवा केल्या. कोंकणी कशी उलोवची, कोंकणी मनीसूय कोंकणी विसरला ह्याय मनशाक आदार जावचो आनी जो दुसरो मनीस आसा दुसरे भाशेंतलो ताकाय कोंकणी शिकपाक आदार जावचो ह्या भाशेची जायतीं पुस्तकां डॉक्टर डिलिमा हांणी बरयल्यात आनी ह्या पुस्तकान कोंकणी भाशेच्या अभ्यासाक सुरवात केल्या. हांव मागतां ह्या भाशेन तांची ही सेवा आमचे भाशेची अशीच चालू उरची आनी आनीकूय जायतीं पुस्तकां तांच्या हातांतल्यान आमकां मेळची. डॉक्टर जुझेप पेरेर हो आमचो स्कॉलर गोंयकार अमेरिकेंत आसता. केन्नाय गोंयांत येतालो तेन्ना पणजे आमी बराबर पावले जाल्यार रेस्टॉरंटाचेर वयर प्युअर वेजिटेरियन म्हणटा तो बोर्ड पळोवन हांसतालो. हे प्युअर वेजिटेरियन म्हणटा कितें काय म्हणून फकत वेजिटेरियन म्हळ्यार पावना काय म्हणून आनी प्युअर म्हणून कितें घालता काय म्हणून उलयता. तशें खंयचीच भास प्युअर म्हणून नासता. आमच्या मनशां मदीं गिरेस्त आसा तो चड गिरेस्त जावंक सोदता आनी गरीबाक चड गरीब करता. पूण भाशांचें तशें न्हय. भाशा एकमेका कडेन दितात आनी घेतात आनी ह्या भाशेन सगळ्योच गिरेस्त जातात. हांव सदां उलयतां ते कोंकणी भाशेन आज उलोवचो ना. हांव जाणा की सदांची म्हजी सभेंत उलोवपाची भास उलयलो जाल्यार जायते जाणां मेरेन हांव कितें सांगूंक सोदतां तें पावचें ना. आनी तें कम्युनिकेशन गरजेचें. देखून हांव जायतीं इंग्लीश उतरां भरसून उलयतलो. कांय जाण ताका कोंग्लीश म्हणटात. कोंकणी आनी इंग्लीश हांचें मिस्तूर. आतां ही कोंग्लीश आयकतकच इन्फ्लुयन्स ऑफ इंग्लीश लँग्वेज इंग्लीश ऑन कोंकणी वॉकॅब्युलरी ऑन कोंकणी लँग्वेज हें पुस्तक बरोवपाचें इन्स्पिरेशन डॉक्टर डिलिमाक जालें जाल्यार गुन्यांव बोगस. आमचे गोंयकार भाव अमेरिकेंत आसात ते दर 2 वर्सांनी गोवन कन्वेन्शन म्हणून करतात. गोंयकार आमचो कितलो शाणो आनी बुदवंत तो पळयात. थंय बी हिंदू गोंयकार एक कन्वेन्शन करतात, क्रिस्तांव गोंयकार दुसरें कन्वेन्शन करतात आनी कोंकणी भास उलोवपी पळय ते आमचे मंगळुरी भाव आहात ते तिसरें कन्वेन्शन करतात. हें आमचें कल्चर जावन एका कन्वेन्शनाक हांव पावलो आनीक ते जनरेशन पळय आहा ती पिळगी जी गेल्ली ती गोंय लिबरेट जाले उपरांत रोखडीच गेल्ली. चडशे डॉक्टर, इंजिनियर, थोडे प्रोफेसर, बिझनेसांतलो व्हडलो कोण नाशिल्लो. तीन दीस एकठांय रावले एकाच हॉटेलांत आनी तांणी आपल्यागे तें कन्वेन्शन केलें. हांव मुद्दाम गोंयच्यान पावलां म्हणटकच म्हाका उलय म्हणून सांगलें. तांगे सगळी डेलिब्रेशन्स इंग्लीश भाशेन जाली. हांव एकलो कोंकणी भाशेन उलयलो. म्हगे उलोवप जावन प्रोग्राम सोंपले उपरांत एक मनीस म्हजे कडेन आयलो आनी ताणें आपल्याकूच इंट्रोड्यूस केलो. आपूण म्हणालो पणजेचो, नांव म्हळागलो सावड्डेकार आनी आपूण दोतोर डॉक्टर सावड्डेकार. तूं पळय म्हणालो कोंकणी उलयलो ती दुसरेच भाशेची लागली. हांव म्हणलें कितें जालें समजूंक आयली ना. समजली म्हणलो पूण कानाक सदांची आमची कोंकणी लागली ना. म्हणजे कितें तर म्हळो आमी पळय गोंयसावन हांगा आयले तेन्ना कुरासांव, पिकासांव, ओब्रिगासांव, इस्तिमसांव अशें करून कोंकणी भास उलोवपाची आयकुपाची संवय आशिल्ली. हें म्हणत तुवें कांय असलें कांय उलोवंक ना.
आनी म्हळें खरी गजाल, तूं सांगता तें खरें. आनी दिस्त डॉक्टर डिलिमान आपल्या पुस्तकांत पळय बरयलां तीच जाप आमी ताका दिली की कांय पुर्तुगेज उतरां आमचे भाशेन आपणायल्यात, जी सांगल्यात पुंडलीक बाबान सांगल्यात, जायत्या जाणांनी सांगल्यात, कबेल मेल जमेल कसली, ती आमचीच जाल्यात. पूण कांय उतरां आसात जे उतरां पासत आमचे कडेन कोंकणी उतर आसा, तरी आसतना आमी तें कोंकणी उतर कुशीन दवरतात आनी पुर्तुगेज उतर वापरतात. तूं पळय पणजेंत लिबरेशन जाले उपरांत पळय कोंकणी आयकतालो, ती म्हण तसली कोंकणी. कोंकणी उतर कुशीन दवरपाची आनी पिकासांव कुरासांव ब्रिगसांव इस्तिमासांव हाडपाची. हांवें म्हळें ती उतरां वापरूंक नात. त्या सुवातेर कोंकणी उतर वापरलां, देखून तुका म्हजी कोंकणी मातशी वेगळी लागल्या. तो समजलो आनी ताणें तें मानूनय घेतलें. सांगपाचें म्हणजे आमचे मदीं एक इन्फेरियरिटी कॉम्प्लेक्स आसा. संवसारांतली खंयचीच भास सोडून रानांनी रावपी ज्यो आदिवासी ग्रुप्स आसात ते सोडले जाल्यार कित्याक तांचो ह्या लोकां कडेन चड संबंद येना, देखून तांची भास घडये तशीच उरता. पूण आमी जे समाजांत वावुरतात, गांवां भायर वतात, हेर लोकांक मेळटात, हेर लोक आमचे आमगेर येतात, हातूंतल्यान भाशे मुजगतीन दिवप घेवप जाता. कांय उतरां आमची ते घेतात, कांय उतरां तांची आमी घेतात. आतां इंग्लीश भास वर्साक 150 उतरां दुसरे भाशांतली घेतात, 150 उतरां. पूण एक डिफरन्स आसा आनी तें इम्पॉर्टंट. आमी घेतात, आमी आज मेरेन कन्नड उतरां घेतल्यांत, आमी मराठी उतरां घेतल्यांत, आमी पुर्तुगेज उतरां घेतल्यांत, आमी इंग्लीश उतरां घेतल्यांत, आनी इंग्लिशूय लोक दर वर्सा 150 उतरां घेता म्हणटात. डिफरन्स अशें की इंग्लीश मनीस आपले कडेन ना तें उतर घेता, दरबार घेतात, दिवाण घेतात, कित्याक दिवाण तांचे कडेन ना. आपले उतर सोडून दुसरें उतर घेना. आमचे मदलो इन्फेरियरिटी कॉम्प्लेक्स असो की आमी आमचें उतर सोडून दुसऱ्यागे उतर घेतात. आनी पुंडलीक बाबान सांगलें तें हें की आमकां आमचें तें उणाक दिसता आनी दुसऱ्याचें तें सुपेरियर दिसता. हो इन्फेरियरिटी कॉम्प्लेक्स घडये कॉलोनियल हिस्ट्रीक लागून आयला आसूं येता घडये. पूण तो आसा आमचे मदीं आनी आजून फट करून वचना. तो वचपाक वेळ लागतलो. त्या पासत आपल्या गोंयेचो, आपल्या भाशेचो, आपले संस्कृतायेचो, कल्चराचो अभिमान काळजात फकत मोग न्हय, अभिमान आसले बगर ही गजाल जावची ना. आतां कोंकणी भाशेचो ह्या भाशेन जो अभ्यास आसा तो 16व्या-17व्या शेंकड्यांत सुरू जालो आनी तें ट्रेडिशन सुरू केलें ते युरोपियन मिशनऱ्यांनी. फादर थॉमस स्टिफन्स आनी कोंकणी ग्रामर बरयली. दिओग रिबेरान डिक्शनरी बरयली, उजवाडाक येवंक ना ती. आनीकूय जायत्या मिशनऱ्यांनी कोंकणी भास शिकून घेवपाचो, कित्याक तांकां ती शिकोवंक जाय आशिल्ली, दुसऱ्याक अभ्यास केलो. आनी मागीर 200-250 वर्सां कोंकणीचो वावर सगळो बंद पडलो. ती हिस्ट्री तुमी जाणात आनी ती डॉक्टर डिलिमान आपल्या ह्या पुस्तकांतूय बरयल्या. 1684 वर्सा जेन्ना पुर्तुगेज राजवटकेर कायदो केलो की कोंकणी भास उजार करूंक जायना म्हणून खंयच, तेन्ना कोंकणी भास फाटीं पडली. युरोपियन मिशनऱ्यांनी बरोवपाचें थांबयलें. प्रिंटींग प्रेस जो हाडिल्लो आशियांतलो पयलो गोंयांत पाविल्लो तो बंद पडलो आनी कोंकणीचें कसलोच वावर 200-250 वर्सां जालो ना. आनी एक नॉर्मल सायकोलॉजी लोकांची की जर वयर बसला राय
ताका जर कोंकणी नाका जाल्यार हांवें कांय कोंकणी करपाचें ना, कित्याक ताका वायट दिसतलें. म्हणटकूच राजाचें वायटपण घेना जावपाक कोंकणी भाशेचो वावर फुडें गेलो ना. डॉक्टर झेपेरेर म्हणटा सुमार 150 रिलिजियस वर्सीस बरयल्यो म्हूण त्या काळांत, पूण त्यो कोणें बरयल्यो केन्ना बरयल्यो तें कांय मेळना. तें बूक दोनूय लिपींनी, नागरी आनी रोमी लिपींत गोवा कोंकणी अकादमीन कोंकणी भक्तिगितां ह्या नांवान उजवाडा येयलो. अभ्यास करतले खूब गरजेचें. पूण सांगपाचें म्हणजे 200-250 वर्सां कोंकणीच्या इतिहासांत काळोख. त्या उपरांत ह्या अभ्यासाचें ट्रेडिशन गोंयकारां मदीं घालें तें मोसिन्योर सेबास्त्यान रुदोल्फ दालगाद हाडलें. 19व्या शेंकड्याच्या निमण्या क्वॉर्टरांत 19th century. पण 19th centuryची पळय लेटर हाफ आसा, तातूंत भितर कोंकणी भाशेच्या अभ्यासाक आरंभ जालो आनी तो मोसिन्योर सेबास्त्यान रुदोल्फ दालगाद हांणी केलो. आनी हो ह्या विशयाचेरूय ताणें बरयलो. जो विशय ह्या पुस्तकांत डॉक्टर डिलिमा हांणी घेतला, पुर्तुगेज भाशेचो प्रभाव, पुर्तुगेज भाशेचें इन्फ्लुयन्स आमचे कोंकणी भाशेचेर, ताजे परस व्हडलो आवाठ घेतलो मोसिन्योर दालगादान. आनी तांणी पुर्तुगेज भाशेचो प्रभाव आशियांतल्या भाशांचेर कसो जालो तो दाखोवन दिलो. आनी आमकां पसून आज सांगल्यार घडये अजाप दिसत की कोंकणी भाशेंतूच ही हजारांनी उतरां आयल्यात अशें न्हय, तर बंगाली भाशेंत 300 पुर्तुगेज उतरां पावल्यात. आतां आमी जाणात की बंगाल कांय पुर्तुगेजांनी कॉन्कर करूं ना, वो बंगालाचो खंयचो पार्ट कॉन्कर करूं ना, पूण थंय तांची फेक्टोरी म्हणया किंवा कमर्शियल सेंटर आशिल्लें. आनी फकत कमर्शियल सेंटर आशिल्ल्यान जें पोर्तुगीज इन्फ्लुयन्स वेस्ट बेंगॉलांत पातळ्ळें, त्या इन्फ्लुयन्सांतल्यान सुमार 300 उतरां बंगाली भाशेंत पुर्तुगेज गेल्लीं आसा. म्हणून हें जें ट्रेडिशन मोसिन्योर सेबास्त्यान रुदोल्फ दालगाद हांणी सुरू केलें तें डॉक्टर जॅरसन डी कुना हांणी फुडें व्हेलें. मागीर डॉक्टर मारियान साल्दान हांणी आनीक फुडें व्हेलें. आनी 20व्या शेंकड्यांत 20th centuryच्या कोमेसाक शेणैगोळ बाबू गेलो. शेणैगोळ बाबान हो कोंकणी भाशेचो अभ्यास, कोंकणी भाशेचो इतिहास, कोंकणी भाशेचे गिन्यान पातळावपाक जायतो वावर केलो. त्या उपरांत तांच्याच वांगडा जोकी आंतोन फेर्नांदीस हांणी वावर केलो. कोंकणी भाशेचें नादशास्त्र बरयलें. आनी हालीं हें ट्रेडिशन फुडें व्हेलें तें श्रीपाद देसाय. तो पेडणेचो श्रीपाद देसाय आज ना आमचे मदें, पूण मुंबय आसतालो जायतीं वर्सां गव्हर्मेंट प्रिंटींग प्रेसाचो मॅनेजर म्हणून. ताणें कोंकणी डिक्शनरी बरयल्या 4 व्हॉल्युमींनी. आनी 4थ्या व्हॉल्युमींत कोंकणीची कुळकथा नांवाचो ताचें पुस्तक आसा. वो आमच्या कोंकणी भाशेचो जल्म कसो जालो आनी कोंकणी भाशेचेर इन्फ्लुयन्स खंयचे भाशेचें आसा हें तांणी त्या पुस्तकांत दाखोवन दिलां. तेंच ट्रेडिशन, तीच परंपरा डॉक्टर दिलिमा बाब फुडें व्हरता हाजी आमकां भोव खोस भोगूंक जाय. हिस्ट्री आनी सोसायटी हांचो संबंद पळय आसा तो ल्हान न्हय. हिस्ट्रीचो किंवा हिस्टॉरिकल हॅपनिंग्साचो जो इम्पॅक्ट सोसायटीचेर जाता त्याच भाशेन सोसायटीच्या भाशेचेर आनी कल्चराचेरूय जाता. आनी हें आमकां दिसून आयलां. आमचोच इतिहास गोंयकारांचो जायत्यो राजवटी जावन गेल्यो, तांची नांवां चंद्रिकाबाईन सांगलीं. पूण ह्या राजवटी मदें 4 वर्सां राजवट गोंयांत उरली ती कदंबाची आनी त्या उपरांत पुर्तुगेजाची. थोडो तेंप बिजापूरच्या आदिलशाहीची. देखून कोंकणी भाशेंत पर्शियन उतरां आयल्यात, कोंकणी भाशेंत कन्नड उतरां आयल्यात आनी कोंकणी भाशेंत पुर्तुगेज उतरां आयल्यात.
आता भांगर म्हणटा तें उतर आमी सगळे वापरतात सोंपेपणान आनी तें आमचेंच आमकां दिसता. हें कन्नड उतर, कन्नड भाशेंतलें. तशीं पर्शियन उतरांय आसात. खबर म्हणटात आमी, खबर. खबर हें फार्सी उतर. पूण तें कळना आमकां. इतलीं आमची जावन गेल्यात तीं उतरां की तीं दुसरी भाशांतल्यान आयल्यात आनी दुसऱ्या कल्चरांतल्यान आयल्यात हें आमकां समजुपाक पसून कुस्तार जाता. ह्या इतिहासाक लागून दोनूय घडलो. एका वटेन नवी उतरां आयल्यात आनी कोणाच्याय म्हणूं येता की आमची कोंकणी भास गिरेस्त जाल्या कित्याक नवी उतरां आयलीं भितर. दुसरे वाटेन हांवें सांगलां तो इन्फिरियरिटी कॉम्प्लेक्सूय आयला. तुजी भास बंद कर, म्हजी भास तूं घे. 1684 कायदो केलो तेन्ना कोण दिता आल्बोर वायसरॉय गोंयचो. ताणें विचारलें तुमी कोंकणी भास उजार करपाची बंद कर म्हणटात. फुडें कितें? 3 वर्सां मदीं कोंकणीची सुवात पुर्तुगेजीक दिवपाची. 3 वर्सां मदें कोंकणी उलोवप ना, कोंकणी बरोवप ना, कोंकणी शिकोवप ना, कांयच कोंकणी उजार करप ना. 3 वर्सां मदीं ते सुवातेर पुर्तुगेज हाडप आनी सगळे गोंयकारांक पुर्तुगेज करप. ह्या प्रोसेसांतल्यान जायतीं कोंकणी उतरां आमची कोंकणी भास फाटीं पडली. कोंकणी उतरां शेणलीं. उतर म्हणटा तें अशें, उतर वापरलें जाल्यार जितें उरता. उतराचो उज वो वापर यूज उणो केलो उतर मरता, उतर शेणटा. आनी अशीं जायतीं कोंकणी भाशेंतलीं उतरां शेणून गेल्यात. आनी एका भाशेन कोंकणी आनी उतरां आयल्यात. पुर्तुगेज आयले उपरांत ज्यो घडणुको गोंयांत जाल्यो तातूंत जायते आमचे गोंयकार गोंय सोडून कर्नाटकांत वचून रावले. आज ते मंगळूर वाठारांत आहात. आनीकूय जायतो लोक अदीक सावथाक गेलो, केरळांत वचून रावलो. अदमास सांगता की कर्नाटकांत सुमार 12 लाख लोक आसत कोंकणी भास उलोवपी आनी जांचे पुर्वज गोंयच्यान गेल्ले. आनी केरळांत सुमार 7 लाख कोंकणी भास उलोवपी जे चडशे साश्टीचे. आतां इतलीं वर्सां तुमी रावली उपरांत तांचीं कांय कोंकणी उतरां शेणल्यात आनी तांचे भाशेंत कांय कर्नाटकांत कन्नड उतरां आयल्यात आनी केरळांत तुजी मल्याळम उतरां आयल्यात. आनी जो गोंयकार महाराष्ट्रांत वचून सेटल जालो त्या गोंयकाराचे कोंकणी भाशेंत मराठी उतरां आयल्यात. आतां ही आमची गिरेस्तकाय अशी म्हणूं येतालें. पूण आमच्या भाशेचो इतिहास मतीन घेत जाल्यार हे इतिहासाक लागून घडलां. हें कोणें मुद्दम करूंक ना, चिंतून करूंक ना. हें सगळें एक्सिडेंटल. पूण हें एक्सिडेंटल घडलां तें आमकां इतलेशें वायटाकूय पडलां. आनी तें वायटाक पडिल्ल्यान आज जो वावर चलता जावं गोवा कोंकणी अकादमी कडल्यान वो कोंकणी भाशा मंडळा कडल्यान तो हे सगळो वावर निटायेर घालपाचो, जाग्यार घालपाचो. जीं उतरां आमची शेणल्यात तीं उतरां सोदून काडून तीं वापरपाची, नाजाल्यार तीं मोडटलीं सदां पासून. आतां दुसरें एक घडटा भाशेच्या संबंदान. एक नवीच वस्त येता बाजारांत जी आमी केन्ना आदीं पळोवंक ना. मोबायल येता, लॅपटॉप येता, टेलिव्हिजन येता. ही नवी उतरां येतलीं आमचे भाशेंत. ताका उपाय ना कित्याक आमचे कडेन आदीं केन्ना मोबायलूय नाशिल्लो, टेलिव्हिजनूय नाशिल्लें, रेडिओय नाशिल्लो. म्हणटच ही नवी भर पडटा सगळ्या भाशांनी. हें आमचेच म्हणून न्ही, स्पेशलिटी न्ही कोंकणीची. हे सगळ्या आमच्या देशांतल्या सगळ्या भाशांनी घडटा. घडये संवसारांतूय अशें घडटा जाल्यार हांव नकळो. जपानी चीनी कितें करतात? मोबायलाक आपले भाशेंत उतर दितात काय कितें? काय मोबायलूच म्हणटात फोन. ते टेलिव्हिजनाक म्हणटा काय आपल्यागे उतर कशें घडयतात. पूण घडोवचें पडटलें कित्याक आदीं कांय नाशिल्लें चीना कडेन टेलिव्हिजन. म्हणटकच हे भाशेन हो भाशेचो जो प्रोसेस आसा तो चलता, सगळे कडेन चलता, संवसारभर चलता आनी तो आमच्या मदीं चलतलो, तातूंत दुबाव ना.
पूण हें जें चलता ताजो अभ्यास करून हें उतर खंयच्यान आयलें, कशें आयलें, कित्याक आयलें, आनी आयलें तें उतराचो खरो अर्थ कितें. कित्याक जायते फावटी अशें जाता की मूळ पुर्तुगेज उतराचो एक अर्थ आसता, पूण तें जेन्ना कोंकणी भाशेंत येता वा दुसरे खंयच्याय भाशेंत वता तेन्ना ताचें कॉनोटेशन बदलता. अशेंय घडलां. आनी हें फकत पुर्तुगेजीच्याच न्हय, खंयच्याय भाशेचें जाता. मराठीन सारकी एक एग्जाम्पल दिता तुमकां जें कॉमन, खूब कॉमन. आनी आमची पेपर वर्तमानपत्रां वाचत जाल्यार म्हाका सदां हांसूं येता. थंडी, आमची कोंकणी थंडी म्हणजे कितें? कोल्ड. थंडी जाता ती, शींक येता, ताळो दुखता, ती थंडी. मराठींतली थंडी म्हळ्यार शीं. आमी कोंकणींत पळय शीं म्हणटात, ती मराठींतली थंडी. पूण कबूजांव इतलें घडटात की म्हाका थंडी खाता म्हणटात. अरे म्हाका थंडी जाता वो जाल्या, पूण मराठीच्या इन्फ्लुएन्सांतल्यान म्हाका थंडी खाता म्हणटात. म्हणजे हाका कोण खाता? हाका शीं खाता, पूण तो थंडी खाता म्हणटा. हें इन्फ्लुएन्स मराठीचें. अशेंय घडटा. पूण हाका लागून आमची भास पिड्डेर जाता. देखून मूळ उतर कितें आनी तें मूळ उतर खंयच्या अर्थान आयलां आनी ताका आमचें मूळ उतर कितें हें सोदून काडपाची गरज आसा. हांवें श्रीपाद देसायाचें नांव घेतलें. ताणें एक बरो अभ्यास केला आनी ताजो संबंद इतिहासा कडेन आसा, आमचे हिस्ट्री कडेन. जायते हिस्टोरियन आनी एन्थ्रोपोलॉजिस्ट म्हणटात की गोंयांत पळय गावडा, वेळीप, गांवकार हो समाज आसा तो मुंडा आनी कोल ह्या जमातींतल्यान गोंयांत पावला. मुंडा आनी कोल. आमी तांकां गांवकार, वेळीप वो गावडा म्हणटात. आनी तो कित्याक सांगता तें खंयचें म्हणून, तर आमचे भाशेंतलीं आनी मुंडारी भाशेंतलीं उतरां इतलीं एकसारकीं आसात. आनी थोडी न्हय, एक दोन न्हय, शेकड्यांनी उतरां एकसारकीं आसात की आमची कोंकणी भाशेचेर हो मुंडारी इफेक्ट. कित्याक ते मुंडा आनी कोल सोसायटींतले लोक गोंयांत येवन तांणी गोंय सेटल केलें. ते मूळ गोंयकार. आनी तांचे भाशेंतल्या उतरांचो इफेक्ट आमचे भाशेचेर जालो आनी देखून इतलीं शेकड्यांनी मुंडारी उतरां कोंकणी भाशेंत आयिल्ली आसा. हाजो भाशेंत खंयच्याय सब्जेक्टाचो अभ्यास जावप हें एका लिव्हिंग सोसायटीचें एक लक्षण, एक सायन की सोसायटी जियेता, जिती आसा. आमी गोंयकार म्हणून आमची गोंयकारपण राखतनाच जर आमची सोसायटी जिती आसा, प्रोग्रेस करूंक सोदता, ह्या संवसाराक दाखयतले जाल्यार हे जे असले विशय आसात जांचो संबंद आमच्या कल्चरा कडेन आसा, आमच्या संस्कृताये कडेन आसा, त्या विशयांचो अभ्यास जावप आनी तो लोकां मुखार येवप हें खूब गरजेचें. अशें न्हय की प्रोफेसर डिलिमा सारको स्कॉलर जें बरयता तें सगळ्यांनी मानून घेवंक जाय म्हणून. हिस्टोरियना मदीं जायती भाशेची मतां आसूं येतात वेगळीं वेगळीं. एन्थ्रोपोलॉजिस्टूय जायते भाशेन तरेतरेची इंटरप्रिटेशन सांगतात. तांचे बुद्धी प्रमाणे सांगतात. पूण सगळें वाचले उपरांत आपल्याक जें बुद्धीक पडटा, जें आपल्या मेंदवाक सारकें लागता तें कितें तें सोदून काडूंक मेळटा. आनी देखून डॉक्टर डिलिमा तुमी आमकां हो जो अभ्यास ह्या पुस्तका वरवीं दिलो ताजो उपेग कोंकणी भाशेचो अभ्यास सगळे आंगांनी जे आमचे लोक करतात आनी आज जायते जाण करतात. एम ए जाल्ले भुरग्यां मदल्या जायते जाणांनी हें ट्रेडिशन फुडें चलोवपाचो वावर हातांत घेतला. वेगळे वेगळे प्रोजेक्टूय जातात आनी ते नदरेन तांकां ह्या पुस्तकाचो खूब फायदो आनी लाभ जातलो हे विशीं म्हाका इल्लोय दुबाव ना. हो कोंकणी भाशेचो वावर तुमच्या हातान असोच चालू उरचो अशें हांव मागणें मागतां आनी तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं.
खिणभर अशें दिसलें की उदयबाब न्ही खंयचो तरी फादर येवन हांगा उलयता काय कितें वेगळे तरेची कोंकणी उदयबाबा कडल्यान आयकुपाक मेळ्ळी आनी खूब अभ्यासक नदरेंतल्यान उदयबाबान आपले विचार मांडले. तुमकां चड आनी चड देव बरें करूं उदयबाब. आतां बाय इंडिका आपल्या विक्रम पब्लिकेशनाच्या वतीन आमच्या मानेस्तांक मोगाची भेट भेटयता. ॲडव्होकेट उदयबाब. विक्रम ताका हेल्प कर. उलयबाब. फादर. संतोष बाब. आणि म्हाकाय बी भेट भेटयतात म्हणटच हांवें तें अनावन्स करचें पडलें. थँक्यू वेरी मच. तुमकां देव बरें करूं. एडवर्ड बाब डिलिमा तांकां दोतोर म्हणटात सगळे पूण म्हाका ते दोतोर न्ही खरेंच आज तांच्यांनी आपलें जें नांव आसा तें आमच्या गोंयच्या इतिहासान खूब व्हड करून दाखयलें. आनी म्हज्या मनान असो प्रस्न एक आयलो की पोर्तुगेज भाशेचो आमच्या कोंकणी भाशेचेर इतलो इन्फ्लुएन्स आसा. पुर्तुगेजांनी आमचे कांयच उरूना जाय ते तर आयिल्ले गोंयच्या मोगान हांगा आनी आमकां हें दिवन गेले. आनी आमची मुळावी जी भास आसा खंय तरी आमी शेणयली काय असो एक प्रस्न सामको सिरियसली म्हज्या तकलेन आयलो. एक भाशेचे शिक्षिका टिचर आनी बरोवपी बी ह्या नदरेंतल्यान म्हाका हो प्रस्न खूब सतावपाक लागलो. आनी हो अभ्यास करपा खातीर म्हाका दिसता एडवर्ड बाब डिलिमान आमकां लायला आनी आमी तो करूं जाय. सामको सिरियसली हो अभ्यास करचो पडटलो. हे सगळे भासाक एकदम घुसमट्टाले आनी प्रत्येक जाणाक तशें दिसलां आसतलें की सगळ्या भासांचो प्रभाव आमच्या भाशेचेर जायत गेला जाल्यार मुळावी भास आमची खंय तरी शेणल्या. आनी हो अभ्यास आमी सगळ्यांनी करपाची आयज गरज आसा. इतलें सांगून आयज म्हजो आवाज जो एक देवाचें देणें म्हजे खातीर तो आज खूब म्हणजे आज ताणें साथ दिली ना तरी आसतना तुमचो सांगात म्हाका बरो मेळ्ळो. तुमचे चड आनी चड देव बरें करूं अशें म्हणटा. आनी आमचे जे दोतोर आसात एडवर्ड बाब डिलिमा ताणें ह्या खिणाक आपले जे मनाचे फरके आसात ते उक्तावचे अशी तांकां विनंती करता. माचयेर बशिल्ले भोवमानिस्त म्हज्या फुडल्यान बशिल्ले भोवमानिस्त भाव आनी भयणानो, पयले सुवातेर हांव चड देव बरें करूं म्हणटा एडवोकेट उदयबाब भेंब्रे. आनी हांवें ताका विचारना फुडें फोनार ताणें खोशी दाखयली आपूण येवंक तयार आहा म्हणून हांगासर. आनी हांव ताका मेळोंक वचना तो कितलो पयस रावता मडगांव तरी आसतना फोनारूच काम केलें. सांगप म्हणजे जेन्ना म्हजें पयलें पुस्तक भायर सरलेलें उद्घाटन जालें इन 2001 स्पोकन कोंकणी ताणेंच तें रिलीज केल्लें. आनी पर्वरचो खूब लोक आसलो. तातूंत एक मिस्टर आंतोन वाज म्हणून आसलो एक जाणटो मनीस 80 वर्सांचो. ताणें दुसऱ्या दिसा लोकांक सांगलें पर्वरी उदय भेंब्रो म्हणटा तो कितें कोंकणी उलयता, इतली सोबीत कोंकणी उलयता, गोरे कशें. आनी हें लोकांनी आयकलें त्या पासून हांवें चिंतलें हे सुवाळ्याक तांकांच आपोवचें म्हणून. आनी आयजूय पर्वरचे लोक जायते आहात हांगासर. म्हाका दिसता तांकां तुजें भाशण मानतलें. म्हजो मनान सान आनी काळजान सान हांव देव बरें करूं म्हणटा. श्री पुंडलीक नायक म्हजे इश्ट आनी कोंकणी अकादेमीचे चेअरमॅन आनी तशेंच बरयणार. तुमी तांचो नॉवल वाचला आसतलो, आयकलां आसतलें अचीव म्हणून. तो इंग्लिशीन ट्रान्सलेट जाल्लो आहा. आनी जे मायनींग प्रॉब्लम आतां जाला ताणें आदीं 10-12 वर्सांनी कशें मायनींग आनी विलेजी डिस्ट्रॉय जाल्यात गोंय नश्ट जाल्यात त्यो ते आपणाच्या बुकार
हें केलां तूं वाचशी तो बूक तुज्या आंग शिरशिरता असलो तो बरयणार आनी हेरूय बरयता तेय बी तुमी हांगा येवन 2 उतरां सांगली म्हूण हांव तुका चड देव बरें करूं म्हणटा. फादर मोजीन आतां हे म्हजे व्हड आमीक हांव इश्ट म्हणना आमीक उजार करता पुर्तुगेज उजार आनी आमी जायते फाटी मेवता. ताणें एक व्हडलें काम केलां म्हजें हांगाच आयज उलयलां तशें न्हय पूण म्हजें व्हडलें काम केलां. म्हजो हो मॅन्युस्क्रिप्ट ताका हांवें वाचूंक दिल्लो आनी फादर म्हणलें तुवें काम करूंक जाय मातशें. तो म्हणलो काम कसलें दीस इज द लेबर ऑफ लव म्हणलो कोंकणी कित्याक तो एक कोंकणीचो भक्त म्हणून येता आनी कोंकणी पासून तो जियेता आनी ताणें बरें काम केलें आनी म्हाका म्हज्यो जायत्यो चुकी बारीकसाणेन पळोवन म्हज्यो जायत्यो चुकी काडल्यो. त्यो चुकी कोंकणीन देवनागरीन रोमन कोंकणीन पुर्तुगेजीन लॅटीन सगळ्यो म्हाका काडून ताणें दाखयल्यो आनी सजेशनां दिलीं. ताका लागून म्हजो बूक दुसऱ्या रंगार पावलो आनी मातसो दुसरे भाशेन जावंक पावलो. हांव ताका काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. बाब संजय हरमळकर चेअरमॅन इन्स्टिट्यूट मिनेज ब्रागांजा तो नवो चेअरमॅन हालीं जाला. आदीं इन्स्टिट्यूट मिनेज ब्रागांजान म्हजी पुस्तकां छापून हाडल्यान आनी जायतो म्हाका मदत दिला. तेच भाशेन ताणें ताजो सेक्रेटरी गोरखनाथ आनी हे सगळे ताजे स्टाफान आयज जायतें काम केलें. नाल्यार हें सगळें अरेंजमेंट ताणें केलो जायतो नाल्यार म्हाका हांगा थंय धांवचें पडटलें आसलें. हांव तुजे आभारी. देव बरें करूं म्हणटा हांव पोरवोचो कांदोलार हे ग्रूप तांणी हें जेजू भाशेन हें गीत गायलें आनी वाजयलें मधुरतायान. हें गीत एक कविता मनोहर बाब सरदेसायान घडलेली आनी आमचे इगोर्जांनी सदांच म्हणटात. हांवें म्हज्या बुकाक हो बूक डेडिकेट केलो हांवें मनोहर बाब सरदेसायाक आनी म्हणल्यार ताका गोवन सेक्युलर पोएट कित्याक ताणें जायते कविता घडल्यात क्रिस्ताचेर आनी जेजूचेर आनी ताणें एक बुकलेट म्हाका दिल्या ताचेर जायत्यो पोएम्स आसात 11-12 तांतली एक पोएम खुर्साची काणी म्हणून हांवें म्हज्या बुकार दुसरे पेजीर ताची घाल्या आनी त्या पासून हें आमी गीत म्हणून तुमकां दाखयलें. हांव उपकारी ताजी फॅमिली हांगा आयल्या सुनील आनी उमा आनी माया तांकां हांव चड उपकारी. तांणी हो फोटो बाटो हांव काडून दिलो पोर्ट्रेट आनी हें आमी काम केलें. सरदेसाय बाब म्हजो व्हडलो इश्ट आसलो. हांव शिकतना कॉलेज युनिवर्सिटीन MA आनी PhD करतना तो थंय प्रोफेसर आसलो आनी म्हाका ये म्हणो बॉस चायेक या बॉस या उलया. ताणें म्हाका बूक आपणाचो मोगान म्हूण बरोवन सायन मारून दिल्लो पोएट्री बूक आनी जेन्ना ताका हांवें सांगलें म्हाका बेगीन वचोंक जाय आमगेर एक धाकटो बाबुलो जाला राव मोलो 10 मिनटां राव आपूण तुका कितें दिता. हांव वचोन ये जाल्यार ताणें एक कविता घडलेली आमगेर जाला बाबुलो म्हणून आनी ती कविता म्हजे लागीं आजून खंय तरी आजून आसा. इतलो म्हजो इश्ट तो आनी ताका खरोच म्हाका दिसलो तो सेक्युलर गोवन पोएट म्हणून. म्हाका देव बरें करूं म्हणून जाय. तशेंच आमचो एंड्रू डिसोजा जाणें हो बूक पुस्तक छापून हाडलें बेगीन आनी ताणें इन्विटेशन छापलीं टायमार पावपाक ते फोल्डर छापले हे मारली हे पोस्टर केले सगळें म्हजें काम ताणें कमी केलें आनी सदांच टायमार हाडून तो दिता. तो थंय बसला फाटल्यान ओबे हातीचो ताका आमी ताळयो मारल्यार मातश्यो इल्यो बऱ्यो. आनीक प्रेसाक आनी चॅनलांक सगळीं जे हे प्रोग्राम कवर केला तांकां न्यूज आयटम्स आनी येत आसा पेपराचेर. बाब सिरील डिकोना जाणें रिव्यू बरयला म्हज्या बुकाचो आनी ह्या सगळ्यांक हांव मोगान देव बरें करूं म्हणटा कित्याक ताणें जायतें म्हजे पासून काम केलें. तुमकां सगळ्यांक भाव भयणानो तुमी इतले पयसतान आयल्यात आनी तुमकांय कामां आसतलीं जायतीं. कामां सगळ्यांकूच आसतात आनी एक्सक्यूज जाय जाल्यार कसलोय दिव येता पूण तुमी काम सोडून तुमचे हांगासर आयल्यात. तुमकां म्हजी आपुरबाय अशें म्हाका दिसता म्हूण तुमी आयल्यात. त्या भायर तुमी कोंकणीचे मोगी तुमी सगळे नीज गोंयकार. आमी सगळ्यो भासो उलयता पूण जेन्ना आमी कोंकणी उलयता एकामेका कडेन तेन्ना आमी एकामेकाचे भाव म्हूण कळटा आनी 2 गोंयकार खंयच मेवल्यार लागीं येतात. म्हाका उगडास आयलो खूब विस्वास आयले. हांव NCC ऑफिसर आसलो आनी मिलिटरी ट्रेनींग आसतना आमकां लायनीक रावचें पडटालें प्लेट घेवन जेवपाक
हांवें म्हणलें कोंकणी सगळे भायले भुरगे नॉर्थ इंडियन पंजाबी सावथ इंडियन आसले कोण गोंयचो आसचो ना म्हज्या हिसपान हांवें म्हणलें कितें सदांच कद्दू आनी भाजी ताजी वाज आयलो म्हाका नुस्तें ना सांगा लायनीक लोक आहलो एकलो म्हाका भायर आयलो यू आर फ्रॉम गोवा म्हणलो अरे की तूं गोंयचो काय म्हणलो वय कित्याक हांवें वाय यू आस्किंग मी हांवूय गोंयचो रे म्हणलो म्हाकाय म्हणलो वाज आयला तूं कोंकणी उलयता सगळ्या ग्रुपान म्हाका गमना तूं गोंयकार म्हणून म्हणलो पूण हांवें म्हणलें बाबा तुजी हांवें सुटकेस पळयला म्हज्या बॅरेक्सान भितर ताजेर मालहोत्रा म्हण आहा तूं गोंयकार कहो ना ती म्हणून हांवें बायलेची सुटकेस हाडल्या अशें गोंयकार खंयसरूय तर आसले जाल्यार तुका वळखोंक येता एक फावटी तो हांव ट्रेनीसान येता देल्ली सान ट्रेनीन सगळी फॅमिली आमी येताले हांव एकलो पोयट आयज तो हांगा येवंक ना ताका आपयलो हांवें खरें इन्विटेशन दिलां बरें आदी आनी येता म्हूण सांगितलो तो बाब वेलुस्कार कुर्ता घाला आनी सगळ्याक कासोय मारता ट्रेनीन कोण गोंयकार दिसतात काय पळोवंक हेवटेन तेवटेन पळयता हांवें दोळ्यार लेस धरलो आनी म्हणलें एक गोंयकार पिशे कशें भोंवतात मरे सगळ्याक हांगासर रागान पळोवंक लागलो सगळ्याक पळयता कोण हांवें मागीर हांवें लेस काडलो दोळ्या म्हणलो अरे तूं म्हणलो आपूण कोण काय म्हणटा म्हणलो अशें गोंयकार आमची भास उलयल्यार रोखडेंच कळोवंक येता ह्या पुस्तका वयर हांव उलयना कित्याक आमचे मालगोडे हे सगळे कोंकणीचे बॉक्स तुम्ही पेपरार वाचलां आसतलें तांचें आनी तांचें उलोवप आनी तांचें बरोवप आयज तुमी तांकां इन पर्सन पळयलें सारकें ताणें इतलें उलयलां आनी तें म्हाका आनी म्हज्या पुस्तकाचेर उलोवपाचें कांयच ना हांव एकूच सांगूंक सोदतां की हें पुस्तक जायते आदीं येवपाचें आहलें हांवें हें काम सुरू केल्लें 10 वर्सां आदीं पूण दुसरीं पुस्तकां येवन दारार उबीं रावलीं आनी म्हणलें आमी फुडें येता म्हणून हें पुस्तक म्हज्या फाटीं उरलें आनी जी पुर्तुगेजींतलीं उतरां कोंकणीन आयल्यान ती हांवें गुंथून दवरलेलीं इतलीं वर्सां कोण उलयलो पूण हांव रोखडोच डायरीर बरयतालो घरा वचून कोण रेडियार उलयता कोण पेपरार वाचता ही उतरां सगळीं म्हजी हांगा थंय पडलेलीं आसलीं सगळीं ती हांवें सगळीं एकठांय केली आनी ताजी ग्रोसरी केली म्हजी खोशी की ही आमची कोंकणी भास जी आसा आनी उतरां आसात आतांचे पिळगेक कळोवन दिवपाक ही खंयची आयल्यान ती जे लोक those who are born after liberation of Goa, they were not in touch with the Portuguese culture and therefore they don't know if those words are originally Portuguese or they are originally Goan. ते सद्दां उलयतात वापरतात पूण तांकां खबर ना पूण म्हाका जाय आसलें हे नवे पिळगेक नवे तरणाट्यांक जाणा जावपाक की उतरां हे शब्द उलयता उतरां उजार करता ती कोंकणींतली म्हूण आनीक एकूच बुकार आनीक उलयना फकत हांव सांगूंक सोदतां ह्या बुकारचे कवर आहा पळय ताजेर उलयता कित्याक कवराचेर कोण उलोवंक ना कवर आहा ताजेर हांगा तुवें पळयतलें रेज मागूस फोर्ट आसा हाजेर आनी एके सायडीन इग्रोज आहा रेज मागूसची रेज मागूसची इग्रोज आहा ती पयली इग्रोज बार्देजान बांदलेली बार्देजान पयली फ्रांसिस्कांनी इग्रोज बांदलेली पयली 15व्या शेकड्यान 54 or 56 फोर्ट आसा तो थंय जायते जाणांनी आनी पॉलिटिकल पावर आनी रावन रावन फोर्टान गेल्ले आहा निमाणे पुर्तुगेजान फोर्ट घेतलो तो द फोर्ट रिप्रेजेंट्स पॉलिटिकल पावर पॉलिटिकल डॉमिनेशन and the church represents Christianity and westernization म्हणून हांवें हे पिक्चर मुद्दम म्हज्या चल्यान विक्रमान हे डिझायन केलां माड आसात सोर भोंवती माड दिसतात फुडल्यान नद आसा आमची मांदोवी एक 10 वरांन समुद्र दिसता हें सगळें आमचें खाशेलपण गोंयचें हें आदींच सावन आसलें शेकड्या वर्सांनी जायते इन्वेडर हांगा आयले आनी गेले पूण आमची नद आमचो समुद्र आमचे माड तशेंच आसात आनी तशेंच आसतले गोंय आससर गोंय उरो पासून गोंयचें नांव आससर पासून हांव आनीक सुबेज कांय सांगिना आतां रात जाल्ली आहा तुमकां घरा वचूंक जाय तुमकां सगल्यांक काळजान थान आनी मनान थान देव बरें करूं म्हणटा देव बरें करूं मोग आसूं दी सगळ्यांच्या वतीन एडवर्ड बाब दिलीपा हांकां आमी परबी भेटयतात आनी हो कार्यक्रम हांगा सोंपलो अशें जाहीर करता